नमस्कार, आम्ही सद्याक आसात मोपा एअरपोर्टाचेर आणि आयज पेडण्याच्या कांय टॅक्सीकारांनी पेडणे एक आंदोलन दवरला। तांचे कितलेशे डिमांड आसा की जो मोपा एअरपोर्टाचेर गोवा मायल्साचो कावंटर आसा तो तांच्यांनी काडपाचो, जावं जे पार्किंग फीज आसात जे सरकार जीएमआरान वाडयल्यात ते फीज जीएमआरान कमी करपाचे अशे तांच्यो मागण्यो आसात आणि त्यो मागण्यो घेवन तांच्यांनी आयज पेडणे एक आंदोलन दवरला। आता ह्या आंदोलनाचो मोपा एअरपोर्टार देवपी पॅसेंजराचेर कितल्या प्रमाणात जर इफेक्ट पडला आसत आणि ते जर पळोवपाक जर आमी हांगा येयले जाल्यार तो कांयच इफेक्ट पडलेलो दिसना। मोपा एअरपोर्टार जे पॅसेंजर देंवतात तांकां सुरळीतपणान टॅक्सी अवेलेबल आसात। हांगा जर पळयत जाल्यार एक 5-6 कावंटर जे आसात ते अजूनय सुरू आसात आणि त्याच प्रमाणात जे टॅक्सीचे अवेलेबिलिटी जे आसा ती त्याच प्रमाणात अवेलेबल आसा आणि कोणाकूच कसलेच अजून प्रॉब्लेम जाल्ले तरी केसीस हांगा दिसती पडनात। जावं जे पॅसेंजर देंवताले तांकां सगळ्यांक टॅक्सी मेळटा, टॅक्सी कावंटर सुरू आसात आणि जे पेडणे आंदोलन टॅक्सीकारांचे सुरू आसा त्याचो सायड इम्पॅक्ट जर इफेक्ट पळोवपाक गेलो जाल्यार तो मोपा एअरपोर्टाच्या ऑपरेशनाचेर कांयच दिश्टी पडना। प्रुडंटा खातीर पेडण्याच्यान ज्ञानेश्वर वऱ्याक।